युवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. गोमेको भायर येरादारीचो सावळो गोंधळ. ना सिग्नलां ना पुलीस. जेंका जाय थंय वयता. बस स्टॉपारूय खाजगी गाडयांचें अतिक्रमण. PWDंतले कमिशनाचे परंपरेचेर परतून उलयले आमचे आमदार. घेवचे नात खंय कमिशन. वयल्यान कामाचो दर्जो सुदारपाचे करतले यत्न. 5, 6, 7, 8 आनी 9 वेर घालून घेतलो पावस. जोगला गडगड आनी वाऱ्याचो आसतलो सांगात. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नांव मोठें पूण लक्षण खोटें अशी ओपर आसा. बांबोळेच्या फामाद GMC मुखार सरकारी लक्षणां खोटी थारिल्ल्याचो अनुभव घेवपाक मेळटा. गोमेकोचे मेन गेटी मुखारचे येरादारीचो जो गोंधळ चल्ला तो पळयत जाल्यार हांगा सरकाराच्या येरादारी खात्यांचो संबंद येना असो प्रश्न पडटा. कोणाचोच कोणाचेर धारबंद दिसना. बांबोळच्या गोमेकोत उपचारा खातीर फकत गोंयभरच्यान न्हू जाल्यार गोंया भायल्यानय पेशंट येतात. GMCच्या दारांतल्यान फ्लायओव्हर गेला. रस्त्याचें जाळेंच पळोवपाक मेळटा. पूण अजापाची गजाल म्हटल्यार कोणें खंयच्या रस्त्यान वचप, खंय गाडी पार्क करप, खंय बसी रावतल्यो, खंयचो वन वे हें सांगपी एक्कय सुचोवणी तकटो थंय दिश्टी पडना. जो तो आपणाक जाय तशी गाडी धांवडायता. पळयात मेडिकल कॉलेजी भायली अंधाधुंद येरादारी. आमी आसा GMCच्या गोवा मेडिकल कॉलेजच्या मेन गेटीच्या ऑपोजीट. आनी त्या मेन गेटीच्या ऑपोजीट तूं पळयत जाल्यार हिंगा बस स्टॉप आसा. मेन बस स्टॉप एंड मेन एंट्रन्स आमचे GMCन भितर सरपाचें मेन एंट्रन्स. आनी तिगा पळयत जाल्यार तुमी आतां पळयत जाल्यार ट्रॅफीक सिस्टम इतली हें आसा, ऑर्गनायझींग सामकें ना. दक्षिणेंतल्यान पणजे वटेन वचपी बसींक गोमेको मुखार एक स्टॉप आसा. पूण हो स्टॉप खाजगी कारवाल्यांनी आडेल्लो दिश्टी पडटा. सगळी कडेन पार्क केल्ल्यो कारीच कारी दिसतात. देखून बसवाल्यांक रस्त्यार मदींच बसी उब्यो करून पॅसेंजरांक देंवोवपाची पाळी येता. पळय हें बस स्टॉप आनी हिंगा बसीक सायडीक घेवपाक जाय जाल्यार टू सेफ्टी फॉर द पॅसेंजर्स. पूण हिंगा सगल्यो गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. आतां पळय कदंबा बस तिका बस स्टॉपाचेर येयलेली आसा. पूण तिका सायडीक घेतलो जाल्यार तिका प्लेस ना. त्या गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. मेन एंट्रन्स आनी दोनूय सायडीक गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. which is not supposed to be at the turn on the entrance of the GMC. ही पळयत इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग एज्युकेशनाची म्हटल्यार गोमेकोची स्वताचीच बस. ती भितर व्हरतना अश्यो सरकशी करच्यो पडटात. खाजगी बसवाल्यांनी अतिक्रमण केलां. खंयसरय बसी उब्यो करतात. आनी ह्यो पळयात गाडयो कश्या कश्योय धांवडायतात. नियंत्रण दवरपा खातीर सिग्नलां ना, येरादारी पुलीस ना, सगळो सावळो गोंधळ. हांगाची येरादारीक आवय बापूय कोण ना काय असोच प्रश्न पडटा. बसी पार्किंग कश्यो केल्ल्यो आसा. आनी मेन एंट्रन्स सावथ गोवान सुटयान तर एम्बुलन्स येतली जाल्यार हे सायडीक भितर सरपाक जाय. पूण ते एम्बुलन्सीक भितर सरपाक पळय इतलें डिफिकल्ट आहा. हिंगा पळयात तुमी कशे गाडयो पार्क केल्या मोद्या रोडाचेर. आनी बस स्टॉप आहा आनी त्या बस स्टॉपाचेर गाडयो पार्क केल्ल्यो आहा. जरी तर बस हिंगा पॅसेंजर बस लगून तर येयली आनी तिका तर सायडीक घेवपाक जाय फॉर बस स्टॉप. आतां पळय तुमी हिंगा GMC बसीक स्टाफ नर्सिंग इन्स्टिट्यूट बसीक कितले डिफिकल्ट जाता ते भितर सरपाक. आनी एम्बुलन्स तर हिंगा येयत जाल्यार पळय कितलें हें जातलें तें. आनी ते बस स्टॉप आहा तिका. सो बस स्टॉपाचेर तर पार्क करून गेले भितर. बस आख्या बस स्टॉपाचेर तिका गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा. पॅसेंजर बसीक लागून तिका भितर सरपाक सायडीक घेतलो म्हटल्यार तिका प्लेस ना. कित्याक तिका गाडयो पार्किंग केल्ल्यो आसा. हिंगा कांयच कायदो लागना, कोणाक कांयच कायदो लागना. जाता तिका तुमकां जाय तिका बसी दवरपाच्यो, जाय तिका पार्किंग करपाचें. सायन बोर्ड ना, एरो ना. एक जाल्लें. दुसरें इतलें नासटोणायज कॉमन सेन्स. ती बस रॉंग सायडीक रावलेली आहा पेंजीम वचपाक. गोवा 365 खातीर बांबोळच्यान विन्संट रोजारियो. PWDंतल्या कामांनी कमिशन हें एक सत. मागीर कोणाक तें मान्य आसूं वा नासूं. आपाच्या आमदारांनी कमिशनाचो मुद्दो परतून हायलायट केला. आमी कंत्राटदारा कडल्यान कमिशन घेवचे नात. त्या बदला बांदकामाचो दर्जो सुदारताले. आपच्या
आमदारांनी सांगला. कंत्राटदाराकडून ते कॉन्ट्रॅक्टराकडल्यान घेतात ते 10% कमिशन घेवप बंद करतले. बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगशान आणि वेळीचे क्रूज सिल्वान सांगला. इतल्याचेरच ते वगी रावचे नात, तर कमिशनाची परंपरा आडोवपाचो यत्न करतले अशेंय ताणें सांगले. कितलीशींच कामां हुमकळत पडल्यात. कमिशन दिना थंय दर्यो बाबत जाला. ताणें आरोप केला. आमदार 10% कमिशन घेतात अशी हाचे आदीं वेंझीन आरोप केल्लो. कॉन्ट्रॅक्टर जे भाशेन सांगता हितून ऑपोजिशन आणि रुलिंग म्हणून काय ना, सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक हे कमिशन चलता. सो आज जरी तरी आमी मुखार सरले, आज हे अवेअरनेस कित्याक करपाक जाय. जितली तूं अवेअरनेस करतलो हे गोष्टीचेर तितले प्रत्येक विजिलंट जातले, प्रत्येक डिपार्टमेंट विजिलंट जातले, प्रत्येक लोक विजिलंट जातलो, प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर विजिलंट जातलो. म्हाका दिसता थोड्या टायमान असलो टायम जातलो की कॉन्ट्रॅक्टर मुखार येतलो आनी सांगतलो आपण कमिशन दिना. जरी तरी सगळे कॉन्ट्रॅक्टरान सांगले की आपण कमिशन दिना, आपण गुड क्वालिटी रोड्स दिता, जाल्यार म्हाका सांग आनी डिमांड खंयचो आसतलो मागपाचो. एवरीबडी विल बी स्टॉप. सो हे अवेअरनेस करपाक आमी आज मुखार सरले. वी हॅव टेकन दिस स्टेप बिकॉज फायनली टॅक्स पेयर्स मनी इज गोईंग टुवर्ड्स दिस ह्यूज 10% ऑर मोर कमिशन. ते जरी तरी साल्वार जाले जाल्यार कोट्यांनी जो पयसो आहा तो आज लोकां कडेन परत येतलो आनी दॅट मनी कॅन बी युटिलायज इन अ बेटर वे. ॲज अ कॉन्ट्रॅक्टर जायती कामां पेंडींग आसात. ते कित्याक म्हणटात आमी कमिशन दिल्या, आमच्या लागीं पयशे ना काम करपाक, आनी हें पयल्यासान चलत आयिल्लो आहा आनी बरी क्वॉलिटी आमकां मेळना कामांची. सो आतां आमी स्टेप घेता. आतां वेर्णी कॉन्स्टिट्युएन्सी, बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी हें कमिशन हें कॉन्सेप्ट आहा तो बंद करपाक आनी लोकांची रस्त्यांची कामां ह्या दुसरे प्रोजेक्ट कमिशन नासतना बरी क्वॉलिटीचो जावपाक आनी टायमार जावपाक. म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सांगले वेर्णी कॉन्स्टिट्युएन्सीक ताका रोडाचे टेंडर दिल्या, तितून 10% काम जालां, 20%, 30% काम जालां, हें कंप्लीट खंयचें ना. आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर मेळ्ळ्यार कितें सांगता पयशे ना, टेंडर घेता जाल्यार फारीक करपाक पडटा. मतदारसंघात कसलेंय काम सुरू करचे आदीं कंत्राटदाराकडल्यान कामाचो दर्जो थारावपा खातीर आदीं लोकांक एकठांय हाडुया अशेंय वेंझीन सांगले. आज आमी बाणाल्ल्यान पयलीं चालू केलां. आज जितले हॉटमिक्स बाणाल्ल्यान चलता ताचे हांवें एक पयली नजर मारता आनी सगळे लोकलांक हाडून थंय दवरता कॉन्ट्रॅक्टरा लागीं. आनी दे हॅव द फूल पावर टू द पीपल. एम्पावरमेंट म्हणटाय तें हय, एम्पावरमेंट टू पीपल. सो लोक थिंगात उबे रावन आपल्यागेलो तो रस्तो जाय ते भाशेन ते करून घेतात. देर इज नो मोर पॉलिटिकल इंटरव्हेन्शन देर की पॉलिटिशियन उबे रावन रस्तो घेतात ना. सो लोक सांगता की बाबा हिंग सारकें जालें ना, हिंग सारकें जालां, ते कितें करपा जाय. सो आज म्हाका दिसता दिस इज द नीड ऑफ द वी हॅव स्टार्टेड. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. हेरिटेज झोन प्रकरणात पोरणे गोंयच्या बांदकामाचेर 19 एप्रिलाक सुनावणी दवरल्या. ह्या प्रकरणात 3 हस्तक्षेप याचिका येयल्यात. आपाचो अमित पालेकार, सेव ओल्ड गोवा कृती समिती आनी थळाव्यांनी ह्यो याचिका दाखल केल्ल्यो. ओल्ड गोवा पंचायत ह्या प्रकरणातलो एक पक्ष. बांदकाम मोडपाक हस्तक्षेप करप्यांक पक्षकार म्हण परवानगी दिवपाक मेळटली काय ना हे विशीं पक्षाची जाप आयकून ते प्रमाण तांच्या अर्जाचेर निर्णय घेतले अशें अतिरिक्त पंचायत संचालक उमाकांत कोरखणकारान सांगला. तो मेरेन ह्या वास्तूचो बांदकाम परवानो रद्द करपाक स्थगिती दिल्या अशें ताणें सांगलें. ह्या प्रस्नाचेर आंदोलन सुरू आसा. अशें आसलें तरी सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या फेस्ता वेळार व्हडलो बोवाळ जाल्लो, पण आतां शांतताय पातळ्ळ्या. राजकारण्यांचें लक्षय उणावला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फोंडा पालिका मार्केटांतल्या विक्रेत्यांक सद्याक अडचणीक तोंड दिवचें पडटा. मार्केटाच्या मुखेल दरवड्याचें काम चल्लां, देखून ती वाट बंद जाल्या. गिरायकांक बाजारात येवपाक मेळना. दिसपट्ट्या वेव्हाराचेर परिणाम जाला. विक्रेत्यांक लुकसाणूय सोंसचें पडटा. बेजारिल्ल्या विक्रेत्यांनी नगराध्यक्ष आनी मुख्य अधिकाऱ्याक मेळोन प्रश्न बेगोबेग जाग्यार घालात अशें मागलां. रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या विक्रेत्यांकच ब्लॉक केल्ल्या प्रवेश दरवट्याचो लाव जाता. कित्याक तर गिरायकां आदी हे वटेन येतात. सुरू आशिल्ल्या बांदकामाक लागून भाजी मार्केटा वटेन वचपाचो मार्ग बंद जाला. ह्या अडचणीक लागून विक्रेत्यांनी नगराध्यक्ष आनी मुख्य अधिकाऱ्या मेरेन कागाळ पावयली.
ब्लॉक केलो दरवटो आनी रस्त्या कुशीक बसतल्या विक्रेत्यांक थंयसान काडचे अशें मागलें. तांचे प्रश्न शुक्रार मेरेन सोडयतले. मुख्य अधिकाऱ्यान तांकां उतर दिलां. आमकां मार्केटां वचपाक रस्तो जाय म्हणून आमी म्युन्सिपालिटी सरान सांगला आमकां मार्केटां वाट रस्तो करून दिता शुक्रार मेरेन करून दिता म्हणून सांगला. आमी म्युन्सिपालिटीचे आभार मानता. आमकां ते सांगले ते प्रमाणे ते करून दिता म्हणून सांगलें. आमकां भितरच मार्केट जाय, आमकां भायर मार्केट नाका. फुटपाथाचेर कोणाकूच बसों जायना म्युन्सिपालिटीन. आमचे दोन विशय आशिल्ले. एक म्हणजे मेन ती वाट बंद केल्या, कारण मार्केट भितर आसा आनी वयपाक वाट ना. तेजेर ती मार्केट वाट ती आमकां क्लियर करून दिवची. आनी त्या सरान शिवन आनी चेअरपर्सनान आमकां आयज ते आश्वासन दिलां की 1-2 दिसान तुमकां टेम्पररी वाट करून दिता थंयच्यान सद्या. आनी दुसरो विशय आशिल्लो फुटपाथीचो सरान सांगला अंडरएक्टाच्या अंडर कितें जाता तें पळयता आनी त्या प्रमाणे फुटपाथ क्लीन करता. आमकां ते मेन जे हे आशिल्ले ते आमचे रस्त्याचे ते तेणी करून दिता म्हणून सांगला. वाट जी आसा ती वाट ना मार्केटान सद्या ब्लॉक जाले कन्स्ट्रक्शनाक लागून. ती आतां फ्रायडे म्हळ्यार ती वाट करून दितले म्हणल्यार बिल्डराक. ती वाट एकदम मोकळी जाली की मागीर लोक वचपाक लागतले. तो टोटल जो स्ट्रीट वेंडिंग इश्यू आसा तो आमी हँडल करपाक लागून स्ट्रीट वेंडिंग बायलॉज पास करपाचे प्रोसेसान आसात म्युन्सिपालिटी. कित्याक ते बायलॉज जाले मागीर आमकां सारके वेंडिंग झोन नो वेंडिंग झोन मार्क करपाक मेळटले. स्ट्रीट वेंडिंग एज पर एक्ट तांकां प्रोटेक्शन आसा दिवपाक जाय. म्युन्सिपालिटी आयडेंटिफाय करून दिवची पडटा. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. प्रमाण भारतात कोविड-19च्या नव्या केसींनी उणाव आयला. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान मंगळारा म्हायती दिल्या. देशात फाटल्या 24 वरांत 795 नव्यो केसी नोंद जाल्यात. भारतात फाटल्या 24 वरांत नवे कोविड 795 दुयेंतींची नोंद जाल्या. कोरोनाक लागून 98 जाणांक मरण येयला. भारतात 98.76% दुयेंती बरे जाल्यात, जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.17% आनी सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 0.22 जाला. जेवण आनी वखदाच्या उणावाक लागून चीनाच्या सगळ्या मोठ्या महानगरांनी रावपी लोक चिंतेत पडल्यात. कोविडाच्या रोगान तांकां पिडल्यात. शांघायतल्या कांय वाठारांनी 2-4 दिसांचो लॉकडावन लागू केला. ओमिक्रॉनाचे केसी वाडटा आशिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी कांय वाठारांनी निर्बंध खर केल्यात. शांघायत कोविडाची प्रकरणां वाडटा आसतना थळावे लोक जेवण वखदां आनी हेर गरजेच्या वस्तूंक पादिशेर. ओडिसाचे 4 जिल्हे कोविड-19 मुक्त. न्यूझीलंडात सध्या कोविड-19 संरक्षण फ्रेमवर्क तांबड्या सेटिंगाचेर आसा. चीनान सोमारा सैन्या सयत हजारांनी दोतोर भलायकी सेवा कर्मचाऱ्यांक शांघायत धाडल्यात. न्यूझीलंडात सध्या कोविड-19 संरक्षण फ्रेमवर्क अंतर्गत उंचेल्या तांबड्या सेटिंगाचेर आसा. रेड सेटिंगात 200 लोकांक इंडोर मेळावे घेवं येतात. भायल्या मेळाव्यांक कसलीच मर्यादा ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. हवामान विभागान दिल्ले सुचोवणे प्रमाण 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख आनी 9 तारखेक कांय वाठारांनी पावस शिरशिरतलो. सांगताक गडगड्यो आसतलो. 5 आनी 6 तारखेक नेटान वारो घोळटलो. जोगलावेणी पळोवपाक मेळटली. वीज लेगीत पडूं येता. देखून सादुरताय बाळगुची हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. आयचे चडीत आनी उणें तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 27 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार उरूं येता आनी 4-5 दीस चडीत तापमान स्थिर उरतले. कांय वाठारांनी धुके पडटले. गाडयो चलोवप्यांनी जतनाय घेवपाची गरज आसा. कांय कडेन मळबात कुपां दिसूं येतात. आतां मेरेन नुस्तेमारी करप्यांक हवामान खात्याची विशेष शिटकावणी ना. 9 एप्रिलाक कांय सुवातांनी पावसाची हजेरी. आयज आनी फाल्यां जोगलावणी आनी गडगडा सयत पावस. चडीत तापमान 34, उणें तापमान 27 डिग्री सेल्सियस. कांय वाठारांनी करचो पडटलो दोवाचो सामनो. नुस्तेमारी खातीर दर्यांत बोटी घालतल्यांक धोक्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.